examinando porteño salgar sueldo, despegar de operación de abasla, en town independent survival के तलो, सत्संताओं को दक्षिणा, कटोरी को सुने, अपना सुनेता, अपना जे बख्शने, पूरी जे जीवन को, सत्संग जे जीविता में हम स्वदेश पढ़तो राजधान कांडी आणि मिमचे पहिल्या मुक्षिता त्यांची पत्कम करून आणि आमका गाडी पडवू नका उन्वाईट असले आमका निवार भगवंती मरी देवाच्या माये मोठे साथे विनंती कर आता तुमच्या मोठ्याच्या बळा रामे देवाच्या माये मोठे साथे विनंती कर आता तुमच्या मोठ्याच्या बळा रामे भगवंती मरी देवाच्या माये मोठे साथे विनंती कर आता तुमच्या मोठ्याच्या बळा रामे आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाम तुझे राज जाम काय तुझी कशी सगळ जाता तशी संसारान जाम नमान मरी भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी जय नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी जय नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी नमान मरी कुलपेन भरले तुम्ही तुझे संगता श्रमित सदैव आणि सदैवी फवळ तुझे कशी कानन बाबा कानुता कानी पवित्र रश्मिया आमचे पातायं कमोक्षे यं कडाच्या उजांते आमकाने वार सोमे सत्याम चढकण तुझे कापुलतीची अनेगर आसऱ्या सरदार वनमाय आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम कायम तुझे विषयी करता तशी संसारात जाऊन हम स्वदेश पडतो ग्रास खतम काढली आणि म्हणजे केल्या मुक्तिताव तशी पत्का मगोल संस्कार काढणे पडवून दे नका उन्हाळ्याच्या नका निवार मात्र कृपे बदलले सखी सगता श्याम के तुम सदैव सदैव मात्र बदले सखी सगता श्याम सदैव कोल
तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे मांगल्ये कृपे पदे सत्य सकता स्याति सदैव सदैव और तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे मांगल्ये कृपे पदे सत्य सकता स्याति सदैव सदैव और तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे मांगल्ये कृपे पदे सत्य सकता स्याति सदैव सदैव और तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे मांगल्ये कृपे पदे सत्य सकता स्याति सदैव सदैव और तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे मांगल्ये कृपे पदे सत्य सकता स्याति सदैव सदैव और तुझे changes. भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे महिमा बप्पा सुंदरान पवित्र सदी पुत्रतानि सदां सर्वसामि भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे भगवन्ते मरिये देवचमे मोक्ष्य पदे विनति कर तनम जामन चवड़रामे सदानि तत्सदानि सदां सर्वतामे काकुळतीची अधिकर आसल्या
Amsodisperdograsanam Kandi, Nemimjetiyamuchitao, Nimchipatamagul, Nimkan Kalin Padonjunaka, Purnitan Kayam Kanivad. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Dasadi Dasaratani Sadam Sarvatame. Mujajistu Amchi Pakam Pagukshi Nepurna Chaujane Ampanivar Some Satmyam Sarkar Tujika Purnichi Adigar Askalyam Sargar Unpai Subhishin Sarvesh Morata Kalagun Ani Nirantar Prakash Tajir Pangai Subhishin Sarvesh Morata Kalagun Ani Nirantar Prakash Tajir Pangai. Amsodisperdograsanam Kandi, Nemimjetiyamuchitao, Nimchipatamagul, Nimkan Kalin Padonjunaka, Purnitan Kayam Kanivad. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame. Bhagyan Maria Devachamai, Amukya Kate Vinadikar, Akanam Cha, Mona Chavararame.
Dawachamaya Patir Vinatikara Tanam Nachavarame Sadi Tatatani Satam Savatame आणि या परदेशापरांत तुझे कुशीचे सदवी फोड तिथं गंगांना गए हे दारणी हे मगाडी हे दुलभी ओंकारी मरिये ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पाऊस आमच्या खातीर कमी आकापोत आमची कर ख्रिस्ता आकापोत आमची कर कमी आकापोत आमची कर Kapulam chikai, kapulam chikai, kapulam chikai, kapulam chikai, amapasat vinatikai, 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 amapasat vinatikai. Amapasat vinatikai, 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 amapasat vinatikai. Amapasat vinatikai, 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 amapasat vinatikai.
सदैव कारुण्याचे बहुपत्र तुमचे सरामिनी आता बसेण्यासाठी स्वीकार म्हणा तत्प्रिस्तमच्या तुम्ही मरिपत आमेन.
आणि जेजू ख्रिस्ता तुझ्या कृपादपासून जबोजत मेरी Bapacie ani puttacie ani puridatrice Amen. Satmantan Deva Aksara Dela Bapa Rani Barajavidya Ristara Jesu Krista Dajayasa Amja Sumya Zapovet Ratmani Jamusolo Algar Meta Zamalo Osvalit Katani Tususi Kubsataglo Delota Kanikitlo Nilama Delevlo Susi Sakala Bapadia Roswata Usarei depois vai estar para ter você por ideado onde eu faço 20 anos de uma coisa tirada do banheiro não precisa guardar da decisão geral
क्या कुछ चाहिए
असो व्यक्ती शेगण असो व्यक्ती त्या गावात ताका ते व्यक्ती हांव पयलें म्हणल्यार समजून कापता भोवसट ट्रस्ट मारता आमच्या लागीं पासून प्रार्थना आदराच्या फुडार उडल्या सुर्यान तांचे दुकान त्याग गुजराची आवय बापायची भावची ताका मुसळी तसो सुमी सुखां मुसळी आणि आमच्या बाबाक सर्गीच्या सुखाक स्वीकार करून दी त्या मरणा वरवीं गुणे पडपडिल्ले ते त्या कृपेक आसा आनी कृती करून दिवं देव सगळं मागता आमच्या भावाक अंतीम आदेश आमी मागता त्या बाबायच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिली मोगू सुचणे जिवितांत केल्लो असो द्वेश राग सुलस नासतना जेजूच्या सारक्याक जावन मोगान जियेल्लो सर्गीय संत भक्तांच्या वरांत सुमिया संगता सस्माचे सुख जिवन दिवंक सगळो आमी मागीत ताका सुमियेच्या अधीन आमी समर्पण दिल्या कष्टातेल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया विरोनो विशेष तुमकां कष्टातेल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया विरोनो विशेष तुमकां तुका मोजी सर्वेस्पोर तुमचे सुभा असो प्रार्थूया सर्वेस्परा पवित्र प्रकाशान तो आसो ताच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावन पगार वरतो जो दी तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उलयतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर ताचे अपराध आनी पथकां बोगोस आनी तो तुजे सगळें अमर जिवीत आनी शासनाचे राज करून जोडून क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं काकूळतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थिता सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी विळापातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुमियान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें ताचेर आमी ताचे सरशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली चड दुखां पुसून मेतेरेन थंय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सासना सोविशे सर्वेस्परा ताकालावय आनी निरंतर प्रकाश ताचे मागय सासना सोविशे सर्वेस्परा ताकालावय आनी निरंतर प्रकाश ताचे मागय काकूळ तुजी करी देवा
काढून काढ सोम्या
भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षे आमकडाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समे सत्म्याक सडकन तुजे काकुळचेची दिगर्ज सल्ल्या सरगारन फवय. चवथो मिस्तेर मरी बाळूक जेजूक तेंपलांत भेटयता. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदां सदां तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्नेह फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरे देवाचे मे मोपियांगाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षे आमकाडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्याक सडकन तुजे काकुळटीचे दिगड सल्ल्या सरगारन फवय. पांचवो मिस्तेर सुकुलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन.
भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती मरी देवाचे मे माफी अंगात विनतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. जसा आधी तसा आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जिसू आमची पदकां आमकां बक्षे आमकाडाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समे सत्म्याक सडकन तुजे काकुळतीची अधिगट दिसल्या सरकारान फवय नामारणी काकुळतीचे मये नामान आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बळका ह्या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका अर्दान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वय परते आणि ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मगाळी हे दुलोभी ओंकवारी मरिये. भगवंती देवाचे महिमा पसो विनंती कर. सोम्या काकुळ तमची कर. क्रिस्ता काकुळ तमची कर. सोम्या काकुळ तमची कर. क्रिस्ता ऐक आमकां. क्रिस्ता दयन ऐक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतेसी मात्रिंदाद एकाच देवा भगवंती मरिये भगवंती देवाचे माये भगवंती औंकवारीचे औंकवारी क्रिस्ताचे माये पवित्र सभेचे माये देव कृपेचे माये भोव नितळी माये भोव निष्कळवंती माये कत नसले माये आपूट माये मोगा पात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनराचे माये सडवंडराचे माये भोवशणी औंकवारे परगटूंक फावो जाल्ले औंकवारे पदवेदार औंकवारे दयाळी औंकवारे विश्वासी औंकवारे नीतीच्या आरशा जणवयाच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मीक पलंगणा मान फावो जाल्ल्या पलंगणा भक्तीच्या अपरिमीत पलंगणा गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्जा दाड्याच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सोल्ल्याच्या आर्का सर्गींच्या दरवाट्या फंत्यापराच्या नेकेत्रा पिडेस्तांचे भलायके पत्क्यांच्या आश्रया दुखेस्तांचे बुजावणे क्रिस्तावांच्या आदारा बडव्यांचे राणये पत्रियार्कांचे राणये प्रवादींचे राणये अपोस्तलांचे राणये माट्टिरांचे राणये कॉन्फेसरांचे राणये औंकवारीचे राणये समेस्त भक्तांचे राणये सैंबाच्या कथावेण गरबी संभवले राणये सर्गीं घेतिल्ले राणये भोव पवित्र रोजारीचे राणये कुटुंबाचे राणये समाधानाचे राणये देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. तुझे ससाय काल ये देवाच्या भाग्यवंती माये आम्ही येता. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करनाका, पूण समेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच दिवार आनंद प्रेस देवी हांव कुंवारे. भाग्यवंती देवाचे माया मापसो विनंती कर. माग्या ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाच्या वेळेचें इनाम आमकां जोड दवरलां. भगेंत ओंकार मरयेचे पवित्र रोजरीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करीसो आनी तांतू बसयलेले आमी जोडीशे कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सम्या मरिफात आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
या मिसाच्या बलिदानागिरा दे जावन आसात. आज सांत फ्रांसीस सावेर वाड्याकार तांचो पात्रोन सांत फ्रांसीस सावेराचें फेस्त संभ्रमतात. सर वाड्याकारांक बरें फेस्त आमी मागता. सर वाड्याच्या सर कुटुंबा खातीर आमी प्राय मिसा वेळार प्रत्येक तरान मागया. तशेंच सर्ग आमी शितात झेवियर विन्सेंट डी अल्मेडा ताचो जल्मा दिवस सांत जुजे वाडो. विल्सिटा मातायस ताचो जल्मा दिवस सांत जुजे वासवाडो आनी वलेरियन फेलन मातायस मिंगेल वाडो अर्गाम शितात. आज ह्या मिसा वेळार आमकां भोवस दुखाची घडी. आमचो मोगाचो भाव 35 वर्सांचो देवादेन रितेश नील मोंतेरो अवचित पोरच्या दिसा मरण पावलो. ताका काकुळदार देव ससनाचें सूख लाभूं दी म्हूण सांगून आमी प्रत्येक तरान मागया आनी मिसाचें बलिदान ताच्या आत्म्याच्या सलवा सभार खातीर पेटोवया. ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या पत्नीक, भुरग्याक, आवयक आनी पपायक आनी कुटुंबाच्या सर मोगाच्या भावाक आनी सर्वांक सोमी बुजोवन दी, तांची दुखां पुसून दी म्हूण सांगून मागया. तशेंच ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. तशेंच मिसाचें बलिदान सायमन जुलियाना कुटेनोच्या आत्म्याक विस्ता. रेनिटा आनी ज्योती अल्बियानेटा सांत जुजे वासवाडो. ह्या सवरी हृदया पासून ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो क्रिस्त येण्याच्या काळाची दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमचे खातीर एक कुटाम जावन आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमची पातकी जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक आमकां उलो दिता. जेजू आमच्या काळजांत येत आसतना तो आमचे थंय नितळ आनी परिवर्तन जाल्लें काळीज पळोवंक आशेता. देखून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आत्मीक रितीन खरी तयारी करूंक जेजूची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज सांत फ्रांसीस सावेर वाड्याची आमी आमच्या पात्रोनाचें फेस्त आचरण करता. सांत फ्रांसीस सावेर भारताचे मिशनरी आनी देवाची शुभ वार्ता प्रसारूंक वर्त्या उमेदीन वावुरलो जावन आसा. ताची देखी वरवीं आमी जेजूचे उर्बेस्त पाटलावदारी जावन आमच्या जिणयेची साले वरवीं जेजूक परगटूंक गज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं मागया. आज आमच्या पिरगस कुटुंबाचो सांदो रितेश अकालीक मरणाक बली जाला.
ताची नीज ज्यो कूड आमचे मुखार आसा. सरेस्पोर देव ताच्या हत्म्याक सशनीक विशो लाबोवन दी. ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक तोस बुजोवन दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी भक्तीपणी मागया. मोगाच्या भावनार भयणीनो, सोमयाच्या येण्याक आमी तयाराय करून आसा. सोमयाची वाट नीट करा म्हूण सांगून स्नानीक जुवां उलो दिता. सदांच आयते रावोंक आमकां देवसुती आपोवणें दिता. आमच्या भावाक देवान अकालीक मरणाक ताका वळख केला, ताका आपणा सरशी आपयलां. जिवीत म्हणलें जिणें 30 आनी 5 वर्सांचें भोव सापुरबायेन जियेल्लो हो आमचो भाव. आपल्या आवय बापायचो वर्तो मोग केल्लो, आपल्या पत्नीचो भुरग्याचो वर्तो मोग केल्लो. सादो मैपासी सगळ्यांक मोगा आसूं आमचे मदें अवचित्व आमचे मदें ना जाला. ताका सोमी आपल्या वेंगेंत घेवन दी आनी सर्गींच्या सुखाक स्विकार करून दी म्हूण सांगून आमी मागया. ताच्या मरणा वरवीं ताचें सगळें कुटुंब दुखान बुडलां. ताची पतीण, आवय बापाय, भाव भयण, ताची मोगाची सर्व आमी दुखान बुडल्या. बुजवणेक आमचे लागीं उतरां नात. सोमयानच तांची दुखां पुसूचें. त्या सोमया खातीर, सोमया लागीं ह्या कुटुंबा खातीर, दुखेस्त कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान मागया. ताच्या मरणा वरवीं उणें पडलें सोमी आपल्या कृपे बेसांवांनी भरती करून दिवन दी म्हूण सांगून तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमच्या बाबाक सर्गींच्या सुखाक स्विकार कर सोमया म्हूण सांगून आमी मागया. आमी सदांच ह्या जेजूच्या जण्याच्या काळाक आयते आसतना तयार करनासतना आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत्र सोमयाक आमच्या काळजांत जागो दिवंक आमी तयाराय करया. आमी केल्या सर पातकांचे मोगसणें मागून नितळ काळजान ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पसवत भगेवन सदां संकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. सासनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी धाबी मेळोवंक वेता. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां बुजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. अवचित तुवें आमचे तावन तुजे सरशी आपयल्या आमच्या भावा रितेशाक तुज्या हातीन आमी समर्पण दिता. ताका ताजी सर पातकां तूं बक्षी. तुज्या गोपान ताका स्विकार कर. संता भक्तांच्या वरान ताका स्वागत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजाइया प्रवादच्या पुस्तकांतले वाचप. जेशेच्या मुळाक
एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सरस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुदीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सरस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या स्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपणू ताच्या पेंगटाचो पाट्टो जातलो आनी विश्वासीपणू ताचो कामार बांद. सुणे वागटू शेळयां सांगता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्टे वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिवूं सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांचीं पिलां सांगाता न्हिदतली. शिवूं बैला भाशेन थंड खातालो. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटालें. ल्हान भुरगें आगयाच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक बत्ती येता तशें पृथ्वी सरस्पराच्या गिन्यान बरोवन येतली. त्या दिसा जशेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतालीं आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आनी संपूर्ण शांती वसतेली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आनी संपूर्ण शांती वसतेली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्याय नीत शिकोवन दी. रायक व जावन आसल्या ताका तुझे नितीवंतपण वांटून दी. त्यो न्याय नितीन तुझे परजेची मुनसबी करतलो आनी तुझ्या दुबळ्यांक नीतकन दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतेली. दर्यातावन दर्या पर्यंत न्हंयचे तडीतावन भुमीचो कोनसो पर्यंत चलतली ताजी राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतेली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्या उलो मारतेल्या गरिबांक आदर नातलेल्या दुबळ्यांक तो पावतालो. दुर्गतीच्या आनी दुबळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निरादरांचो तो जीव वांचयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आनी संपूर्ण शांती वसतली.
हर्शिले जावन ताचें नांव सूर्य आसा सर तें बाळवोन पृथ्वीची सर्जनंगा ताचे उद्देश आपण सदैव म्हणून ताका लाभलेलो आशीर्वाद आपणाकी लाभो म्हणून प्रार्थून ताच्या दिसांनी नीत विसरतली आनी संपूर्ण शांती बसतली ताच्या दिसांनी नीत विसरतली आनी संपूर्ण शांती बसतली. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. ताणें दिल्ले सोंसणिकायांनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवंसो धरच्या खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आशिल्लो देव तुमी जेजू क्रिस्ताची देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकाच काळजान एकाच ताळ्यान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सुमेस्त वाखाणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागीं घेतिल्ल्या बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसणो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवा करन मेळिल्लो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयल्ले काकुलचे खातीर ताका महिमा दिता. पवित्र पुस्तके अशें म्हणा, ह्या पासून हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांवाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस परसो मारूक तयार करा, ताचो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सभे आसो. तुमच्या हिशोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी स्नानदतर जुवांव जुदेयाच्या अरण्यात दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. ताचेच विशयांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. जुवांव करयालोवेचे वस्तूर न्हेसुल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामडाचो पाटो बांदिल्लो. देंबे आनी रान मोव ताचें खाण. तवळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या
सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां सारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. फरिजेवा आनी सादुसेवा मदले साबार जाण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतालें तें पळोवन जुवावन तांकां सांगलें, हत्त आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधांतून तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो कर्ण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच फातरांतून अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या. देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट. ताच्या पांयांचो वांडो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली दानी तो आसूण नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो. पूण पोल केदींच पालवानात आसल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तशेंच दुखेस्त सुस्कारून आसा. ह्या आमच्या भावान एक पूत जावन, एक पती जावन, एक भाव जावन, एक बापय जावन आ देवचो मागीन आसतना तो आमचे तावन सरला. कित्याक अशें घडलां? कित्याक अशें घडलें? आज आमचे लागीं सवालां दोसतात. मोगाच्यानो, ह्या सर्व सवालां आमकां दोसचें स्वाभावीक. पूण आनीक दृश्टेन पळोवचें जाल्यार हो आमचो भाव देवाच्या अधीन तो गेला. हो आमचो भाव देवा सरशी गेला. हो आमचो भाव सासणाचें सूख जोडच्याक तो गेला. ह्या संवसारांतले सर्व दूख ताचे तावन पयस सरल्यात. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, सोम्यातय मरण पावता तो भागी. पूण मोगाच्यानो, आज कुटुंबाच्या सांद्याची गत कितें? आज आवय बापयक सांडून तो गेला. पतिणेक भुरग्याक तो सांडून गेला. आनी ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांकी विविध सवालां दोसतात. देव खंय आसा? देव कित्याक मौन आसा? देवान अशें घडोवंक कित्याक सोडलें? पोरण्यासोल्ल्यान पळयल्यार थंयसर किर्तनगारी अशेंच उद्गारता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? हांव दिसा मदें तुका बोब मारतां तरी की तूं मौन आसाय. रातीच्या वेळार हांव तुका उलो मारतां तरी की म्हाका समाधान ना. पोरण्यासोल्ल्यान आमी पळयल्यार जायते प्रवादी जावं पुरो मैजे जावं पुरो जोब देवाक ते सवालां घालतात. जेन्ना तांच्या जिवितांत कश्ट येतात, जेन्ना तांच्या जिवितांत कितें तें समजनातल्या वेळार देवाक ते सवालां करतात. आज आमच्याय मदगांत असलींच सवालां दोसून आसात. नव्या सोल्यांत आमी पळयल्यार जेजूय कुर्साचें मरण मरता आसतना जेजूय उद्गारलो,
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण जेजून इमाणीक उतर म्हणलेलें आसा, बाबा तुजी खुशी जावं. आज आमचें उतार्यंत जावंक जाय, बाबा तुजी खुशी जावं. मरयेच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार मरयेक आपल्या सोडवणदाराची आवय जावचें भाग फावो जालें जाल्यार तिच्या मेटांनी तिका कश्ट फावो जाले. जेजूक जल्मोक एक सारकी सुवात मेळोंक ना. जेजू जल्मल्या वेळार थंय ताका जिवेशी मारच्याक हेरोद राय फुडें सरता आसतना इजिप्ताक पळोवन वचा जाय पडलें. आनी जेजूच्या मिसांव पळयणारी जेजूक जायतें आयकोंक मेळ्ळें. आनी निमाणें जेजूचें कुर्साचें मरण पळयली ती मोरी माय तिच्याय जिवितांत ती कश्ट अनुभव करता, ती रडटा, तिकाय दूख भोगता. पूण कितें करचें? तिका समजनातल्यो संती ती काळजांत जोगोवन दवरता. मोगाच्या न्हू तर देवाक आमचो मोग नांगी. देव कित्याक मौन आसा? मोगाच्या न्हू देव आमचो हर एकल्यांचो मोग करता. आमी हर एकल्यांनी ताच्या कोपांत आसा जंय म्हूण देव आशेता. त्या देखून जेजूनच म्हणलीं उतरां आसात, हांव आयला ह्या संवसाराक म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यांनी म्हज्या कोपांत आसा जंय सासणीक सूख जोडी जंय सर्गेचें राज आपणाय जंय. आनी हें दाखोवन दिवच्याक देवा बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आनी जेजूनच म्हणलेलें आसा, हांव जावन आसा पुनर्जिवानपणांनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो केदींकच मोर आसोना, आनी जो कोण जीव आसून म्हाका सतमानता तो सासणाक मोर आसोना. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी कोणूच मोराना. सांपावलून सांगचे भाशेन आमी हर एकली रुपांतर जाता. आनी आज आमचो भावी मोरोंक ना, बदलाक तो देवा सरशी गेला. खंडी जावन मरण एक सोरा भशेन आमी सांगी येता. ते कोणाक खंयच्या घडये येता ते कोणूच आमी नेणाव. ह्या संवसारी जिवीत आमकां कोणाकच शाश्वत न्ही म्हणलें आमी हर एकलीं जाणां आसा. एक ना एक दीस आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत रावन आदेवूच म्हणूंक आसा. खंडी जावन आमकां बेजाराय. मनशा दृश्टेन आमी दूख भोगचें सहज आनी आमी रडा जैस, कित्याक ह्या आमच्या भावान सक्टांचो मोग केलो. विशेश जावन कुटुंबादारांक तो लागीं आसलो. आज रडचें सहज आनी रडा जैस. पूण आनी एका दृश्टेन आमी पळयल्यार देवाक आमी अर्गां दी जय, देवाक आमी दिन वाचूंक फावो. सा जेरोम ताचो भाव सरल्ल्या वेळार तो अशें उद्गारता, आज म्हजो भाव सरलो म्हणून हांव रडना. बगार हांव देवाक अर्गां दिता असलो एक भाव तुवें म्हाका फावो केलोय देखून. आज आमी असलींच उतरां म्हणूंक जाय. खंडी जावन मनशा दृश्टेन रडतांच, पूण देवाक आमी अर्गां दिवया. एक बरो पूत जावन, एक बरो पती जावन, एक बरो बापय जावन, एक बरो इश्ट जावन ह्या फिरगजेंत तो आसलो. आज देवाक ह्या आमच्या भावाक दिल्ल्या पासून आमी अर्गां दिवया. मोगाळ भावा भयणीनो, देव आमचो सट्टांचो मोग करता. आज कुटुंबादारांक देव सोण घालिना, देव मावून ना. आज आमी सक्कड फिरगस घरां सांगाता जमल्या आनी ह्या फिरगस घरा मुखांतर देव ताचो मोग आनी दयाळाय दाखोवन आसा. पूण आनी एका दृश्टीन आमी उडास दवरूंक जाय. जेजूनय आमकां हर एकल्यांक सत्राय दिल्या. आज आमचे ह्या भावाचें मरण आमकां हर एकल्यांक जागवण जावन आसा. आमकां कोणाक कळीत ना केदाळा
ह्या संवसारी आमकां आदेवस म्हणूंक आसा. तेजे देखून आमी हर एकल्यांनी तयाराय करचें भोव गरजेचें. क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. आज आमी क्रिस्त येण्याचो दुसरो काळ आमी संभ्रमत आसतना आयची देवस्तुती आमकां आमची पातकी जिणी सांडून सारकी वाट आमी धरूंक आमकां आपण दिता. आयच्या सुवातेचेर आमी नदर गेल्या थंयसर आमी पळयता जेजूची वाट तयार करच्याक स्नानीक जुवांक धाडलें. आनी जें कितें इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लो तें स्नानीक जुवांव तें सत जालें. आनी स्नानीक जुवांक तोवळच्या काळार एक प्रवाद म्हूण मानताले, कित्याक तो एक प्राचीत जिणी तो जियेतालो, अरण्यांत तो रावतालो, मोव आनी देंपें ताचें खाण जावन आसलें. आनी ह्या मुखांतर तो एक प्रवादी म्हूण थंयसर ताका मानून घेतिल्लो. दुसऱ्यान ताची उतरां बळिश्ट जावन आसलीं, कठीण जावन आसलीं, आनीक एका रितीन बेश्टोवणी दिवची तसलीं उतरां जावन आसलीं. तो हर एकल्यांक सांगता पातकी जिणी बदला, आनी पातकी जिणी बदलून सो संकेत जावन तो थंयसर उदकान स्नान दितलो. आनी आयच्या सुवातेन आमी पळयता थंयसर फारीजेव आनी सादुसेव थंयसर स्नानीक जुवांसरशीं येतात. आनी ह्या वेळार थंयसर स्नानीक जुवांव कितेंच दाक्षिणाक पडना. जें कितें तांकां सांगूंक आसलें तो धैर्यान सांगता. जें कितें सत उगडापे करूंक आसलें तो धैर्यान तो सत उगडापे करता. तो तांकां म्हणटा फक्त आज्ञाच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली. ते देखून पातकी जिणी सांडा म्हणून थंयसर तो तांकां आपण दिता. आमी पळयता फारीजेव शास्त्री वा सादुसेव तो वळच्या काळार भायल्या दृश्टेन मात्र बरें जिवीत जियेतालें. तांचें तें मेळेपण आसलें, वायट आसलें, अन्याय, लुकसाण आनी तें जियेताले. आनी ह्या पासत थंयसर स्नानीक जुवांव धैर्यान तांकां सांगता. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी हर एकल्यांनी त्याच जेजूक भेटोवंक आमी फुडें सरा जाय. आनी त्या जेजूक आमी भेटोवंक फुडें सरा जाय जाल्यार आमी हर एकलीं आमची पातकी जिणयेचेर आमी नदर घालया. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या, खंयसर आमी सोलवणी अनुभव केल्या, खंयसर आमकां वायट संगतीचे आमी गुलाम जाल्या, ह्या संगतीचेर आमी नदर घालया आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी हर एकल्यांनी फावो ती तयाराय करूंक आसा म्हणलें उडास दवरया. हेच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घाल्यार थंयसर आमकां समजता इसाया प्रवादी जेजू जल्मोवच्या 700 वर्सां आदीं तो आयिल्लो आनी तो थंयसर परगट करता. जेजूच्या येण्या विशयान तो थंयसर परगट करता आनी जेन्ना जो कोण जेजूच्या येण्याक फावो ती तयाराय करता आनी तसल्याक मात्र जेजू भेटता म्हणून थंयसर तो सांगता. ते देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी तेच जेजूक भेटा जाय जाल्यार कितें करी जाय? जर आमचे थंय राग आसा, मोसोर आसा, स्वार्थ आसा, हगे आसा, फारीकपणाची चिंतनां आसात, असली चिंतनां आसा जाल्यार आमी त्या जेजूक भेटोवंक जायना. जेन्ना आमी असली सर्व संगती पुसून काडटा आनी ह्या वेळार मात्र आमी जेजूक भेटोवंक शकता. तेच आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. सुणे वागट शेळये सांगाता जियेतलें आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटलो. वासू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. म्हणजे जर आमी असले आमचे थंय असले उणेपण वळखून घेवन हे सर्व संगतींतल्यान आमी पयस सरता, एकामेका मोगान जियेता, ह्या वेळार आमी जेजूक भेटोवंक शकतले. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलोन रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर स्पश्ट सांगलां एकामेका मोगान जियेया. मोगाच्यानो एकामेका मोगान जियोंक सांगूंक सलीस, पूण वास्तवीक तरान तितलें सलीस न्ही. पूण जेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजान अनुभव करता ह्या वेळार असाध्य न्ही. एकामेका बोगसून जियोंक, एकामेका सोड दोड करून जियोंक आनी ह्या मुखांतर एक बरी वाट आमी सुरंगारावंक आसा. क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळार आमी आसा पातकी जिणी सांडूंक आनी नवें जिवी जियोंक आमकां आपोवणें आसा.
कशें जेजून आमकां हर एकल्यांक सत्राय दिल्या तो घडी तो वेळ कोणूच नेणाव कशें आमच्या भावाक अकालीक मरण फावो जालें गी आज आमकां कळीत ना केदळा आमकां ह्या संवसारी आदेवस म्हणूंक आसा म्हणून आमी हर एकल्यांनी हर एक दिसा म्हणल्या भशेन तयाराय करूंक आसा जेन्ना आमी बरी तयाराय करता खंडी जावन ते सासणाचें सूख जेजूक रूप पळोवंक आमी सकतले हांव मोगाळ भावा भणयेनो ह्या संवसारी पळयणार आमकां ताळणी दोसतात तें सहज पूण तातूंच उरान आसतना जेन्ना आमी जेजूक आशेता जेजूक काळजांत आमी घेता आनी जेजूक आमी अनुभव करता खंडी जावन तोच जेजू क्रिस्त आमकां कुरपेन भरतलो आनी आमकां एक दीस इनाम सर्गींचे राज फावो करतलो आज आमी हांगासर त्या वादीन जाल्ल्या भावाक मातयेक पावोवंक आयल्या जे कितें ताणें जाणां आसून वा नेणां आसून केल्लीं ती सर्व पातकां तोच सर्वेस्पर देव पुसून काडून आमच्या भावाक सासणाचें सूख फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एवकरिस्ताचें बलिदान एक श्रेश्ठ मागणें आनी अर्गां दिवचें तसलें तोच जेजू क्रिस्त आमच्या भावाक सासणाचें सूख फावो करून मागता आसतना आमी ह्या संवसारी पळयणार आसची आमकांय एक दीस त्याच सर्गींच्या राजाक वचूंक आसा म्हणलें समजून घेवन आमी ह्या संवसारी बरी तयाराय करूंक आनी ह्या मुखांतर जेजूक एक दीस रूप पळोवचे भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी माग आमचो वावरता आमी उसारया सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो आमकां मरयेंत हांव जल्मालो पावस पेला ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोरे पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन देवा आमच्या मोगाळ बापा समोर आमची सर मागणी विश्वासान मोगान आतां आमी दवरया मोगाळा बापा पाप साहेब बेस आनी सर आमच्या धर्मीक मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी समजून तांच्या उतरां आनी करण्या मुखांत लोकांच्या आत्मीक परिवर्तना खातीर निरंतर वावरूंक जाय आसली मजत फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म जात कात लेखी नासतना तांकां मेळिल्लो अधिकार सर्वांच्या उदारगते खातीर उपाय करूंक आनी अन्याय विरोध झुजोवंक तांचे थंय बरें मन आसा कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कुटुंबान तशें फिरगजेंतल्या सर पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ तांकां बरी भलायकी दी तांच्या कश्टां दुखां आनवारां मदें तूं तांच्या संगता आसाय म्हणलो बरवसो तांकां येशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी तशें भुरग्यांनी तांच्या जिणयेंत तुजी शिकवण पाळण तुका साक्ष दिशें कर अशें तांचो सारको बेस विंचून काडूंक कुरपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कुटुंबांत आसलो राग मोसोर हगे जिद्द पयस करून आमची कुटुंबां मोगाची एकवटाची शांती समाधानाची मंदिरां जावं जी अशें आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी तुजी शिकोवन आमचे जिणयेंत पाळण बावर्तान तीर रावूंक आनी तुजो अनुभव हेरांक वांटूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक तरण्या प्रायेर देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा रितेशाच्या आत्म्याक
तूं ससान विशय उला पळय ताच्या वेगळ्या सरा वरवीं कुटुंबाक दूख जालां ताच्या पत्नीक बाळाक आवय बापूय भाव आनी कुटुंबाच्यांक तुजें बुजवण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजां पसून मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा सदांच तुज्या पुताच्या येण्याक ताची वाट तयार करूंक आमकां आधार दी आज सांत फ्रांसीस सावेर वाड्याकार तांचें फेस्त आचरण करतना ह्या वाड्याच्या गुरुकाराचेर प्रतिनिधींचेर आनी सर कुटुंबांचेर तुजें आशिर्वाद घाल सांत फ्रांसीस सावेराची देख घेवन सदांच तुजो मोग करूंक आनी शुभ वर्तमानाची प्रगटणेची हातेर जावंक आदार दी अकालीक अवचित मरणाक वळख जावन तुजें तुवें आपूण तुवें आपयल्ल्या आमच्या भावा रितेशाक तुज्या हातीन आमी करता ताका तुज्या मोगाच्या बेगीन घे सर्गी संता भक्तांच्या वरान ताका स्वागत कर आनी दुखेच कुटुंबाक तूं बुजय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तल्ले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेमके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्व म्हणून दिले. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्व तो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनू आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घोट परगटोवया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही पात्रेता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा रितेशाची काकुळत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच तूं ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींचेर काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सांजुजेतीचो पोस्ती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुम्यान आमकां शिकयलें मागणें एका काळजाची आनी एका मनाची जावन भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी सुंदरांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परभोशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सवय आसो. माया म्हाका सगळो सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना,
पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. मोगळा बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. दयकन बसा. मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमच्या बाबा रितेश हाका काकुळदार देव स्वसनाचें सूख लाभून दी, ताच्या गोपांत घेवन दी म्हूण ताचे खातीर आमी मिसाचें बलिदान पेटयलां. मोगाचो भावतो कुटुंबाक मोगाचो, सगळ्यांकी मोगाचो, बुवा पुरबायेचें जिवीत सुमधुर जिवीत जिवन देवा सरशीं आमच्या फुडें तो गेला आसता. देव ताका आपल्या वेगेन घेवन दी, स्वसनाच्या सुखाक स्विकार करून दी म्हूण सांगून मागया. आनी तशेंच परत आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या पत्नीक त्या भुरग्याक आवय बापायक बाबाक कुटुंबाच्या सर मोगाच्यांक सुमी बुजोवन दी, तांची दुखां पुसून दी म्हूण सांगून हांव मागतां. तांचे खातीर आमी आमची मागणी बसायता. गेले त्या इतरा मिसा वेळार जमा जाल्लें दान रुपये 10,640.5. आज सा फ्रांसीस सावेर वाड्याकार तांच्या वाड्याचें फेस्त तांणी संभ्रमला. तांकां परत हांव बरें फेस्त मागतां. सा फ्रांसीस सावेराच्या मदतीन सोमयाची विसणार आशिर्वादां तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर्वसान्यांचेर हांव मागतां. तांकां बरें फेस्त मागतां. येवच्या सनवाराची देवसुती चलोवन व्हरूंक बागेवन कुर्सा वाड्याकारांक, येवच्या आयताराची देवसुती चलोवन व्हरूंक नित्य आदार वाड्याकारांक तांच्या वाड्याचें फेस्त त्या दिसा ते समरमतात. ह्या हप्त्यांत इगर्जेक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. एडवर्ड नोरोना आनी रोजी रिटा सा फ्रांसीस सावेर वाडो रुपये 5,000. रितेश नोरोना सा लोरेस वाडो रुपये 10,000. इंटरलॉक्स कामाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा. एक दानी रुपये 25,000. संतान डिसोजा सा जुजे कामेरी वाडो 2,000. पीटर नोरोना आनी कुटाम सा लोरेस वाडो 10,000. एक दानी मरियेच्या कतावणी कळजा वाडो 5,000. सिल्वेस्टर डिमेलो फातिमा वाडो 3,000. सांत आंतोनीच्या कोपेलाक आयिल्लें दान रेमेडिया डिसोजा बेळमांड 2,000. ह्या सर्व दानीक आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. सुमयाची सांत आंतोनीच्या सांत जुदेच्या मदतीन सुमयाची विसणार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. तांकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. डिसेंबराच्या 18 तारखेर आयतारा येवच्या आयतारांनी ताच्या उपरांतल्या आयतारा आमच्या फिरगत सभेचें मिटींग आमी आसा केलां हांगासरच इगर्जेन. कुटुंबाच्या एका संध्यानपणी ह्या मिटिंगाक हजर जावंक हांव विनंती करतां. विशय आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्ताचें आचरण आनी बेगीन सांत आंतोनीच्या कोपेलाचें नव्या बांदपाचें काम आमी हाती घेवंक आसा हाचे विशयांत निर्धार. व्हडा संख्यान येवच्या आयतारांनी ताच्या उपरांतल्या आयतारा 18 तारखेर ह्या 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमच्या फिरगत सभेच्या मिटिंगाक सर्वांनी हजर जावंक उलो दिता. सांत जुजे वास वाड्याचें नांव
बदली जाला जानेवारी 1 तारखेर तावन येवच्या वर्सा 9व्या वर्सा तावन ह्या वाड्याचें नांव कार्मेल बायकचे वाडो म्हूण सांगून आसतलें हें तुमी गमनांत दवरचें. येवच्या हप्त्यांत पिडेस्तांक आमी ह्या हप्त्यांत पिडेस्तांक आमी कुमगार हाडून येता. वाड्याच्या गुरकारांनी सहायक विगार मानादी बाप अंकिताक संपर्क करचो. येवच्या बुधवारा डिसेंबराच्या 7 तारखेर सांत अमृताचें स्मरण. येवच्या ब्रेस्तारा डिसेंबराच्या 8 तारखेर मरयेच्या कताबीण गरबी सभावाचें दबाजीक फेस्त. फाल्यां दनपार उपरांत तुमकां पळयल्या प्रमाणे नव्यान चुनायत जाल्ल्या गवळीक मंडळीचें मिटींग आसतलें. चुनावण काय करूंक आसतलें आनी त्या देखून सर्व नव्या गवळीक मंडळीच्या संद्यांनी ह्या मिटिंगाक सुखनासतना हजर जावंक हांव उलो दितां. नव्या गवळीक मंडळीचे सांदे ह्या पर्यंत आसात. हांव विगार ह्या गवळीक मंडळीचो अध्यक्ष, मनादी बाप अंकीत डिसोजा सहायक विगार, सिस्टर मरिना कोहेन ताचे वडील, जेसिंता डिसोजा सांविशेन पावलाची अध्यक्षीण, ट्रिजा कार्डोजा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची केंद्रीय समितीची संचालकी, फेलिसिटी मेलो क्रिस्तांव शिक्षणाची संयोजकी, ग्रेटा डिसोजा तिसऱ्या वर्दीच्या फिरगत घटकाची अध्यक्षीण, नॅन्सी नोरोना स्त्री संघटनाची अध्यक्षीण, सिंथिया बर्बोजा कातोलिक सभेची फिरगत घटकाची अध्यक्षीण, अविन बर्बोजा ICYM घटकाचो अध्यक्ष, लिडिया अराना YCS फिरगत घटकाची सचेतकी, सिस्टर लेनी क्रास्ता इस्कॉलांची प्रतिनिधी. गुरकार उद्देहाकार सांदे प्रकाश डिसोजा सान लॉरेस वाडो, जेसिंता डिसोजा जेजुराई वाडो, आयडा फेर्नांडीस लुड्स वाडो, डॉमिनिक अंद्रादे सान फ्रांसिस सावेर वाडो, रोनाल्ड डिसोजा मरियेच्या कताबीण काळजा वाडो, जेसिंता मताय सांत आंतोन वाडो, जॅनेट सल्डाना फातिमा वाडो, ग्रेगरी बाजिल मिनेजस बाळूक जेजू वाडो, बनवेंचे डिसोजा बगेवन कुर्सा वाडो, सुनीता नोरोना वेळांकणी वाडो, प्रमिळा डिसोजा सान पेद्रो वाडो, लिडिया रान्ना डॉन बॉस्को वाडो, वलेरियन डिसोजा नित्याधार वाडो, वॉल्टर मंतेरो सान जुजे वास वाडो, फाउस्तीन डिसोजा जेदूच्या पवित्र काळजा वाडो, लिल्ली डिमेलो सान जुजे वास जुजे वाडो, फ्रेडरिक कार्डोजा सान जुजे कामेली वाडो, क्लारा हेलेन माताय सान मिंगेल वाडो, शांती डिसोजा मदर तेरेजा वाडो, स्टॅन डिसोजा बगेवन कुटपा वाडो, मोनिका मेंडोनचा दुखी साहेबिणी वाडो, जेसिंता वास रोजार माय वाडो. वाड्याचे चुनायत प्रतिनिधी मेबल डिसोजा सान लॉरेस वाडो, शांती डिसोजा जेजुराई वाडो, पास्कल फेर्नांडीस लुड्स वाडो, जॉयस स्टेली सान फ्रांसिस सावेर वाडो, ग्रेटा डिसोजा मरियेच्या कताबीण काळजा वाडो, प्रवीण रोशन डिसिल्वा सांत आंतोन वाडो, हेरल्ड डिमेलो फातिमा वाडो, प्रिसिल्ला मातायस बाळोक जेजू वाडो, आयरीन सरिता डी अल्मेडा बगेवन कुर्सा वाडो, बिल्मा नोरोना वेळांकणी वाडो, अमिता आशा डिसोजा सान पेद्रो वाडो, सुनीता नजरे डॉन बॉस्को वाडो, डॉरती पिंटो नित्याधार वाडो, आयरीन सल्डाना सान जुजे वास वाडो, ट्रिजा डॉरती कार्डोजा जेदूच्या पवित्र काळजा वाडो, मायकल डिसोजा सान जुजे वाडो, लिनेड प्रेमा डिक्रूज सान जुजे कामेली वाडो, डॉरा लोबो आणि हेनरी कार्डोजा सान मिगेल वाडो दोग प्रतिनिधी, विल्फ्रेड कॅस्लिनो मदर तेरेजा वाडो, अनिता विनिफ्रेड डिसिल्वा आणि प्रकाश सेबेस्टियन डिसोला दोगा जाणां बगेवन कुटुंबा वाडो, प्रकाश अल्फोन्सो दुखी साहेबिणी वाडो, आयनिश मतायस रोजार माय वाडो. नेमाक संदे जॅनेट डिमेलो सान जुजे वास वाडो, ऑल्विन आगेरा बाळोक जेजू वाडो, फ्रांसिस डिसोजा पोको मदर तेरेजा वाडो, सिल्वेस्टर डिमेलो फातिमा वाडो आणि स्टीवन फेर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो. ह्या सर्व नव्या गवळीक मंडळीच्या संद्यांनी फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर जमात ह्या पयल्या चुनावाड्याक जमातेक हजर जावचे. फाल्यां सोमारा दिसा मिसां सकाळीं मिसां ह्या पर्यंत आसात. अर्गा मिस्ता रिनेट सुनील कुटिनो रोजार माय वाडो, देवादन जोकिवन हिल्डा लोबो चात्म्याक मिस्ता हेलेन लोबो फातिमा वाडो. मंगळारा देवादीन मार्सिलिन आणि क्रिस्टोफर डिक्रूजच्या आत्म्या मिस्ता जॅनेट डी अल्मेडा मुलकी, जुलियाना मार्सिलिन डिक्रूजच्या आत्म्या मिस्ता रवी डिक्रूज आणि कुटाम जेदूच्या पवित्र काळजा वाडो. सांजेर 3:30 वरांचेर पकालांत आराधन मीस आणि नव्यान आसा. बुधवारा दिसा 6:30 वरांचेर
अर्गामिस्ता मेलिना एडोरा फर्नांडीस तुजो पयलो जल्मा दिवस लुड्सवाडो कुटुंबांत देवान जाल्यार सद्या आमी सुद्दां विशाल फर्नांडीस लुड्सवाडो 10 वरांचेर आज मरणाचे दीस आमच्या देवादीन जाल्ल्या भाऊ रितेश नील मोंतेरो हाच्या आत्म्याक हत्याचे मीस आमच्या भावाच्या आत्म्याक हप्त्याचे मीस हेंच्या बुधवारा सकाळी 10 वरांचेर हें तुमी दयेकन गमनान दवरचें. ब्रेस्तारा सकाळी मीस आसा. शनिवारा अर्गामिस्ता एड्रियल डिमेल्लो तो जल्मा दिवस मदर तेरेसा वाडो. दयेकन आमी उबी रावया. आमच्या भावाक क्रिस्ताचे शांतीन तंचलेल्याक भावार्थान आनी ससनाच्या जिविताच्या भरवशान आमच्या भोवमोगाळ आनी काकुळदार पापाचे अधीन करुया आनी आमच्या मागण्यांचो आदार ताका दिवया. पवित्र स्नानान तो देवाचो पूत जालो. सोमयेच्या जेवणान इतले फावटी दोशी जावन आसलेलो तो आतां सर्गी देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणाक बसो आनी भक्तां बराबर सासणीक बसवण्यांचो दायज जावं आनी आमचे पासो सर्वेस्परागी आमी मागया. क्रिस्त आमचे जिवीत महिमेन दिश्टी पडटा तेन्ना आतां रडतल्यांक आमकां आमच्या भावास बराबर ताका भेटोवंक खूब फावो जावं. दयेकन बसा. आतां श्रद्धांजली भेटयता जॅनेट डिमेल्लो सांजुजे वासवाडो. भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या सहभेटवणींत हजर आसले माद्र्याब जावन आसात. आयचे प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मनादी बापरो आयलो भो हांगासर सहायक विकार जावन तांणी वर्ती सेवा दिल्या. भोव अर्थाभरीत शर्मा प्रसंग तांणी दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सहभेटवणी केल्ल्या मनादी बाप मॅक्सिम पिंटो, मनादी बाप मेल्विन सिक्वेरा आनी मनादी बाप पॅट्रीक डिसोजा एसडीचे पाद्र्याप तांकां समेस्तांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. सोंपोवन 35 वर्सांचें संवसारी जिवीत धरली वाट ससनीक सुखाची. सर्वांक आमकां मागोवन आदेवस तरण्या प्रायेर जालोय बापाक मोगासो. रितेश हांगासर जमल्या सर्वां तर्फेन मोगाची श्रद्धांजली भेटोवंक हांव हांगासर आसां. हें जावन आसा कश्टांचें काम. कितें सांगचें हांवें तुजे विशीं. एका म्हयन्या आदीं संतोशाच्या संभ्रमान आशिल्ल्या आमी सर्वां आज सगळे निशब्द. कोणा लागीं ना जबाब. सर्वांचे रुदान दूख विळाप सोम्या लागीं सांगून एकामेका बुजोवन दिवंक प्रयत्न करया. तोच बाप सर्वांची दुकां पुसून काडटलो. देवादीन रितेश बेळमान फिर्गजीच्या श्री प्रीता डिसोजा सोवे लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार केलो. 8 वर्सांचें काजरी जिवीत माया मोगान सोडदोड करून कुटाम तांणी बांदून हाडलें. तांच्या लग्ना जिवितांत एका चेरक्या भुरग्याचें देणें तांकां देवान फोव केलें. तांचो बाळ रिवन नेणटो कितेंच कळीत जावच्या कळीत आसल्या प्रकार ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर काजराचो संभ्रम. आपल्या भावा राकेशच्या काजरा जायती वावूंट ताणें काडिल्ली. आपल्या आवय बराबर हर एकल्याच्या घरा वचून सर्वांक ताणें मोगाचें आपोवणें दिल्लें. भावाच्या काजरान आपल्या पत्नी प्रीता सोवें आनी बाळा सोवें वर्त्या संतोशान ताणें संभ्रमांत भाग घेतलो जावन आसा. प्रीता ताच्या कामा निमती बेगीनच पाटी दुबया पावलें. तो थोड्या दिसां खातीर आवय बापाय आनी आजी संगी करसूंच्या खातीर गांवांत उरलो. आपल्या आवय बापूय आनी भावा भावजी 20 दिसां आदीं ल्हान एक्सिडेंट जावन ताच्या पांयाक मार जालो. ल्हानशें ऑपरेशन करी जाय पडलें. तवळ वालटियाम आस्पत्रेंत ताचे संगी रावून ताची मोगान ताणें जतन घेतली. डिस्चार्ज जावन तो घरा येयल्ल्या वेळार वालटियाम सांगतलो,
आमचो रितेश हुशार ना, ताका चलोवंक जायना. आमची हांगासर आमकां कळटा मोर एका सोरा परी येता म्हूण. आज प्रिता आनी बाळा, खंयच्या उतरांनी आमी तुका बुजोवचें. तुज्या पतीक सर्गारजाक आपोवन व्हेल्लो तस्सू क्रिस्त तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो. तुका जाल्लो तो वेगळासर तस्सू बर्तिकन दितलो. हांगासर हजर आसले आमी सर्वां तुजे खातीर मागता आनी तुका बुजयता. वाल्टी आनी हेलेन, तुमच्या पुताक 35 वर्सांच्या तरण्या प्रायेर देवान ताका तांच्या गोपांत घेतलो. तुमी तुमची दिश्ट मुरये मायेचेर कंसया. तिसो पुती 33 वर्सां प्रायेर मरण पावतना बलयेन तिचें काळीज पापसरलें. आनी आज माईस हें दूख सुसोवंक तुमकां कृपा जेजू कडेन मागोवन धाडटली. आनी राकेश आनी प्रिया भावा विणें तुमी दुखेस्त जाल्यात. तुमचें दूख धैर्यान सुसोवंक कृपा मागोवन तो धाडटलो. कुटुंबाधरांक, मोगाच्यांक, इश्टामंत्रांक, वाड्या घरांक, फिरगस घरांक हांवें सांगचें इतलेंच. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरतात दुखां. दूख आनी सूख रचलेलो तस्सू सर्वेस्पो देव आमकां सर्वांक सांबाळटलो सदां. आनी निमाणे रितेश, 8 वर्सां आदीं जायतें बरें हांव तुजे विशयेन उलयल्लीं. आज खंतीन आनी दुखान ही श्रद्धांजली तुका हांव अर्पितां. देव बरें करूं. आमी सर्वां ताच्या आत्म्याक ससणीक विशयो मागया. ससनाचो विशयो दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंगय समाधान. उपकार बावडचीं 2 उतरां. रितेशाच्या अकालीक मरणाक सगळ्यांक आमकां दूख जालें. प्रत्येक जाण आमच्या विगार बापांनी मस्तू ह्या कुटुंबाक तांणी बुजयलां. तांणी थंय वचून वाल्टियमाक आनी ताच्या कुटुंबाक मस्तू धैर्य दिलां. ताचो आनी बाप तांचो आनी बाप अंकितचो आमी दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन काळजांत हांव उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या मिसाची सळ भेटन केल्ल्या सर याजाक बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें उतर मोडून आमकां दिल्ल्या बाप रॉय तुमकांय देव बरें करूं. आज हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटा. दुखेस्त कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडूंक खुशी व्हरता. दीपक, प्रवीणा रान्ना, जॉयसन, जेराल्ड, पाउस्तीन डिसोजा, अनिता ह्या आकांताच्या वेळार तांचे सांगताच आसून तांकां धैर्य आनी बुजवण तुमी दिल्या. ह्या दुखेस्त कुटाम तुमकां आभारी जावन आसा. आनी आज प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन साबार जाणांनी ह्या कुटुंबाक बुजवण दिल्या. तांचे सांगता ती रावल्यान सर्वांचो हे दुखेस्त कुटाम उपकार बावडटा. आनी निमाणे देवादीन रितेशाच्या आत्म्या शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस डिसेंबर 7 तारखेर 10 वरां दवरलां. हांगासर हजर आसल्या सर्वांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन मोगाचें आपोवणें देव बरें करूं. देवाच्या बागेवतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पोराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वर आदी तो करत.
बाबा आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनू आसता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे तुज्या साकराक रितेशाक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसात तीं भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर अशें क्रिस्ताचो हें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शेरा वरून पावो पवित्र तंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता पवित्र तंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता जशें नितर उदका झरी एक मेरू अत्रेकता तशें आत्मो म्हजो तुका लालयता ये देवा पवित्र तंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता पवित्र तंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरा हावेता आत्मा म्हजो भोवतानीला तुका म्हज्या जिवा हे
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विश्व घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. तशें जरी कुडी निके पंक्ते उपकारतात तरी पुनर्जिवनपणाचो बरोबरसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विश्व मेळो. तुमचं आमचें पुनर्जिवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तुमची येताय आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करू. सोम्या आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करू. आमच्या भावा पासून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जिवंतपणांनी जिवीत. म्हाका सतमंता तो मोरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मोरचो ना. लाजराच्या फोंडार तर रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलोय. ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बावडताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरबोशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बाबा सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकळत कर. ताका आपल्या करण्याची शिक्षा दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मौन असलें. खऱ्या भावार्थान ताका हांगा भावार्थ्यांत एकवट आयलोय. तेच परी तुजे काकळतें सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक कांदिताय. आज भक्ती निकेपणच्या ह्या तुज्या साकरा रितेशाक दिसलेल्या संगाताक सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सासनाचो विशय Amen.
मित्रांनी कोणाचे घेतले सारायकनी सोसले निष्ठुर कालवारी वाजली जिविताका जोडच्या काकुलीच्या मोगया काकुलाक निविदारा दयेन वंशी आत्म्याकाच्या परतावा स्वामी काकुलीच्या मोगया काकुलाक निविदारा दयेन वंशी आत्म्याकाच्या परतावास्तामी काकुलीच्या मोगया काकुलाक निविदारा दयेन वंशी आत्म्याकाच्या मोगन कुसाल Thank you.
Sergat az luce sănghi, tu astolo. 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 Sergat az luce sănghi, tu astolo.